दोडामार्गाच्या दिकेन वचपी मुळगावच्या बायपासाचेर कोयराचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा। मुळगावा जंक्शना कडल्यान सुमार 1 किलोमीटर अंतराचेर बायपासा कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार चालूच आसात। सध्या या वाठारात सुक्या वांगडा ओलो कोयर साचला। हो कोयर कुसून थंय घाणी लेगीत पडला। या कोयराच्या प्रश्नाचेर आळाबंद हाडपा खातीर पंचायतीन बगल मार्गाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लायतनाच बगल मार्गा कुशीक जाळी मारिली, मात कॅमेरे आनी जाळी गायब जाल्या देखून कोयर उडोवपाक परत रान मोकळे जाला। त्या उशीक बी सारको कोयराच्यो राशी आहा, तुजें मत कितें? कोयराची राशी जाल्ली आसा पळय ते म्हणजे पंचायतीन ते काडून घेवपाक जाय कळ्ळें ते आनी हांगा येवपा वचपाक सामके त्रास जाता। एक प्रकारची घाण येता, ते घाणीन सामकें येवपाक आनी वचपाक नाका जाता। तेन्ना पंचायतीन कितें तरी ते देगरेक दवरून हांगा जो CCTVचो हे लायल्लो एक खांबो आसलो आनी ते CCTV वर्कींग आसली, तो खांबोय ना आनी त्या शिवाय तेंच्यांनी एक नेट मारलेले हांगा, ते नेटूय गायब जाले। तेन्ना पंचायती सारकी योग्य ती देखरेख दवरून ते कचऱ्याची विल्हेवाट लावची अशें हांव मागतां। तो म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा गायब जालो। तो गायब केलो कोणी केलो? काय सांगूंक शकना। पूण हांगासर एक कोयराचो प्रॉब्लेम कायम आहा। कायम आसा, हांगा आसा आनी फुडें आसा पळय ते मयेकारालें घर आसा तेज्या आयल्यान तोच प्रॉब्लेम आसा। ते 2 व्हिलरीन हाडटा, 4 व्हिलरीन हाडटा आनी ते कचऱ्याचे पिशवी आसा पळय ते उडयता। हो कोयर म्हाका दिसता कोण उडयता असो दिसता म्हाका। हे बिगर प्रांतीय तेंचे भाडे करूं म्हणून दवरल्या पळय तेंची कामां आनी गाडयेंतल्यान येता वयता। गाडी करून घरांतल्यो कर हाडटा, जाका जागो दवरपाक जागो ना पळय त्या हाटांनी हांगा ओपन जाग्यार उडयता। हेच्या पासून घाणी पडल्या न्हू? हय ते वचून गाडी पडल्या। तुजी मागणी कितें आसा? म्हाजी मागणी आसा हेची योग्य ती कारवाई करची, जाय जाल्यार एक दीस वॉचमॅन दवरपाचो आनी ते पळोवपाचें खरोच कोण तरी उडयतात, ठरावीक वेळेतूच ते उडयता रातचे हाडून। म्हणजे तेजे वॉच दवरून कारवाई करची। हय वॉच दवरून कारवाई करची, त्या शिवाय बंद जावचो ना। जावचो ना। आनी हांवें अशें 2 व्हिलरवाल्यांक दोगांक धरलेलें आसा कळ्ळें, आनी तेन्ना तांकां सांगलें स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिली, तेंच्यांनी ते सोदा मार ते पिशव्यो घेतले आनी ते व्हरून दुसरे कडेन उडयले। पंचायत म्हाका दिसता हेजेर तितलें बारीक लक्ष दिना। ना दिना आपलें काम करूंक जाय म्हणून करता। हय करूंक जाय म्हणून। पण आतां म्हाका सांग घराघरांनी कोयर व्हरतात ते ते सगळ्याच घरांचे कर ते एकठांय करिना अशें लोक सांगता, पूण आमच्या घरा कडेन येता कळ्ळें। आतां बाकीच्या घरांनी म्हणजे हो सादारणसो हो म्हाका दिसता हे बायपासाक जो कोयराचो प्रॉब्लेम आहा ते सादारण कितलीं वर्सां जातली? कमीत कमी 3-4 वर्सां हे सारकें आसा, चालू आसता। हो बायपास एक्सटेंड केला पळय तेन्नाच्यान तो प्रकार वाडलो कर उडोवपाचो। आनी म्हाका एक सांग मदीं ते आतां जाळी मारलेली तेन्ना मातशें कमी आसलें। कमी आसलें हय, म्हाका दिसता CCTV आसली पळय तेन्नाय कमी आसलें। तेका लागून तो एक्चुअली ते कॅमेरा बी चोरलो म्हणटकीर ते स्क्रॅबवाल्यांचीच कामां आसतलीं। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।